आज आम्ही उजवाडाचें फेस्त आचरण करतात आमच्या समाजान आमच्या सगळ्या भारतांत आनी जेजू जावन आसा खरो उजवाड ह्या संवसाराक आयिल्लो. ह्या उजवाडाक आतां आमी स्वागत करया. तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड, काळोख धवडावचो, समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो. ताका मेळोवंक आमी हर एकलीं आशेताव. आत्मीक सकत ताचे तावन आमी लालयताव. हर एक दीस हर एक वेळा तो आमकां जाय. आराधन करया ताका आमी. दिंबी आमी घालया. सोम्याक आमचे मदेगाद स्वागत आमी करया. संवसाराचो उजवाड तो काळोख धवडावचो, समाधानाचो प्रकाश फांकोवचो. तुका मेळोवंक आशेताव. आत्मीक सकत लालयताव. हर एक दीस भोगूंक शांती आमी अत्रेताव. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धवडावचो. 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 समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो. समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धवडावचो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख धवडावचो. समाधानेचो प्रकाश फांकोवचो.
सो समाधानेसो प्रकाश पावतोसो तुका मेळो खाशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेताव तरी एक दिसा भोगून शांती आमी अत्रेताव आराधन स्वामी सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वामी सक्रमेंताक जेसू 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 येसुवे 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 Jesus 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 Hallelujah दुनिया तुम जोड़ा हालेलुया Hallelujah जीवितासो उंडतो आमकां मोगाचो सोडतो आमका मोगाचो त्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो घासूरतो आमच्या आत्म्याचो तुमचो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां तुझो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेतां एक दिसा बच्चा तुका आमी अत्रेता आराधन आराधन स्वामी सक्रमेंताक आराधन आराधन स्वामी सक्रमेंताक Jesus 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 Jesu
म्हणा अर्गान जेजू Obrigado, Jesus. होगलाब जेजू Obrigado, Jesus. महिमा जेजू महिमा, Jesus. स्तुती जेजू Jesus. आराधन जेजू Obrigado, Jesus. मुगाळ भाऊ बहिणीनो जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी ह्या उजवाडाक मेळोंक आमी हांगासर आयल्या आमी पळयता फाटल्या दिसान जावन फाटल्या 3 दिसां जावन आमच्या अक्रिस्तांव भाव भयणी तांच्या घरांनी दिवे पेटयतात आनी हे दिव्याचें व्हड फेस्त ह्या दिसांनी जावनूच आसा आमी म्हणटा दिपावळी आचरण करतात आनी हो दिवो जें कितें पेटयतात सो सगळ्यान घरांनी परजळ दिवंक शकता पुर्विल्ल्या काळार आमी पळोवचें जाल्यार अशें लायट नातल्लें आनी ते लायट नातल्ल्या वेळार लांप्यांगी चिमणींगी वातगी पेटोवन घरांत उजवाड आसचे बरी पळयताले आनी केदाळा उजवाड आसता थंयसर काळोख नपयस जाता आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवितांत हो उजवाड सदांच पेटाशें मागोवंक जाय उजवाड बऱ्यापणाचो संकेत जावन आसा खंयसर उजवाड आसा थंयसर काळोखाक इडें आसना कोणी उजवाड धांपून दवरिना बगार उजवाड तो दिवटनेर दवरता सगळ्यांकी दिसचे बरी दवरता आतां आमच्या घरांनी जर करंट ना जर आमकां इन्वर्टर ना म्हणून चिंतया तो सगळो दीस आमकां एका तरान काळोखांत आसचे बरी भोगता आमकां जर एका रितीन बंदडेंत घाल्ले बरी आमकां भोगता खंयसर उजवाड आसा थंयसर जीव आसा जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यांत उत्पत्ती पुस्तकान अध्याय 1 वाक्य 14 तावन 18 पर्यंत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा देवान उजवाड रचलो दिवे रचले संवसारार काळोख आसलो आनी देवान उजवाड रचलो दिसाक सूर्यो रातीक चंद्र आनी सगळो संवसार उजवाडांत भरलो आमी पळयता इस्रायल परसा थंयसर पैन कर्ण बेता आसतना तो एक उजवाडाचो खांबो जालो तशेंच नव्या सल्ल्याक आमी येता आसतना थंयसरी आमी पळयता कशें जेजू एक उजवाड जावंक पावलो आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां आमी विचारया हांगासर तो उजवाड आमच्या मदेगांत आसा त्या उजवाडाचो प्रकाश आमच्या जिवितांत फांकोवंक त्या उजवाडाची कृपा आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी हांगासर आयल्या आमचेच लागीं आमी विचारया म्हज्या जिवितांत जेजूचो उजवाड आसा गी कितल्या मापान हो उजवाड प्रकाशून आसा कितल्या मापान जेजूचो उजवाड म्हज्या जिवितांत परजळाचें हांवें केलां एक सवाल आमकां आमी विचारया कशें जेजू ह्या संवसारांत एक उजवाड जावंक पावलो ताजे पाटलावदार जाल्ले आमी हर एकल्यांनी हो उजवाड प्रकाशूंक जाय हो उजवाड केदाळ हांव आनी तूं प्रकाशीत हांव तो वळ आमच्या क्रिस्तांवपणाक खरो अर्थ मेळटा केदाळ हांव म्हज्या जिवितांत जेजूचो उजवाड प्रगट करता तो वळ म्हज्या जिविताक खरो अर्थ येता
उजवाड हांवें प्रसारूंक हर एकल्याक म्हाका आनी तुका पवित्र स्नान मेळिल्ल्याक आपोवणें आसा. तर मोगाच्या पावनांनी भयणीनो एक घडी बरो आमीच विचारया. जेजू, म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्लो उजवाड हांवें प्रकाश लागीं, तुवें दिल्लो उजवाड हांवें हेरांक दिलागी, वा हांव काळोखांत आसा. एक घडी बरो आमी चिंतया. ह्या संवसारांत आमी पळयता अन्याय, वायट हें सगळें बरोवन गेलां. आनी जेजू हें सगळें वायट जावंक पुरो हंकार मोसोर हगें खंयसर आसा थंयसर उजवाडाचें किर्ण फांकूंक आयिल्लो. हर एकल्यानी आमी केदळा जेजूचो उजवाड आमी पसारता तवळ आमच्या जिवितांत खरो अर्थ येवंक साध्य आसा. एक भजन आमी गावया. ज्योती तुजी सोम्या सदां चलतली, प्रकाश ती फांकयतली. तुमच्या कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पानांक 359 359. ज्योती तुझी सोम्या सदा चलतली, प्रकाश ती फांकयतली. मुझे जीवन उजवाडायतली. ज्योती तुझी सोम्या सदा चलतली, प्रकाश ती फांकयतली. मुझे जीवन उजवाडायतली. ज्योती तुझी सोम्या सदा चलतली, प्रकाश ती फांकयतली. मुझे जीवन उजवाडायतली. चाराय खुशीनी भरला, चाराय खुशीनी पत्ता काळो भरला. चाराय खुशीनी पत्ता काळो भरला. चाराय खुशीनी म्हाका काळो भरला. काळो कातान उजवाडा केन्ना पावो. काळो कातान उजवाडा केन्ना पावो. प्रकाश बरी दर्शन तुझे केन्ना देखो. प्रकाश बरी दर्शन तुझे केन्ना देखो. ज्योती तुझी सोम्या सदा चलतली, प्रकाश फांकयतली. मुझे जीवन उजवाडायतली. ज्योती तुझी सोम्या सदा चलतली, प्रकाश फांकयतली. मुझे जीवन उजवाडायतली. तुझे विणेना उजवाड्या संसारा. तुझी विणेना उजवाड्या संसारा. तुझे विणेना उजवाड्या संसारा. तुझी विणेना उजवाड्या संसारा. सूर्य चंद्र पडदी अंधारा. सूर्यो चंद्रा
पडीच अंधारा तुझे संगी बजळती भूलोका तुझे संगीत ती भूलोका ज्योती तुझी सोम्या सदा जगतेली प्रकाशी पांघयतेली तुझे जीवन उजवाडायतेली ज्योती तुझी सोम्या सदा जगतेली प्रकाशी पांघयतेली तुझे जीवन उजवाडायतेली काळते काळीजे जाऊन मीरा तुझे काळते काळीजे जाऊ मीरा तुझे उल्हास भरीत पागते खेते ओरते मुझे उल्हास भरीत भागते दे वरते तुझे महिमे बरी सांगा तुझो भोगचे महिमे बरी सांगा तुझो भोगचे ज्योती तुझी सोम्या सदा जगतेली प्रकाशी पांघयतेली मुझे जीवन उजवाडायतेली ज्योती तुझी सोम्या सदा जगतेली प्रकाशी पांघयतेली मुझे जीवन उजवाडायतेली ज्योती तुझी सोम्या सदा जगतेली प्रकाशी पांघयतेली मुझे जीवन उजवाडायतेली मुझे जीवन उजवाडायतेली कितले भोव अपुरबायेचें गीत आमी गायलें ज्योती तुजी सोम्या सदांच परसळटली केदाळा म्हज्या जिवितांत सदांच प्रकाश ती फंकयतली म्हज्या जिवितांत काळोख बरो नासता आसतना म्हज्या जिवितांत अंधकार बरो नासता आसतना तो वळो ती प्रकाश फंकयतली भोव अपुरबायेचें गीत आमी गायलें सोम्याचें दर्शन आमकां केदाळा मेळटा केदाळा आमच्या जिवितांत सोम्याचो उजवाड आसा सोम्याचो प्रकाश आमच्या जिवितांत केदाळा आसा तो वळो आमच्या जिवितांतलो सगळो काळोख जावं दी कितें उणेपण आसा सगळें पयस जाता अंधकार आसा सगळें पयस जाता केदाळा हो उजवाड आमच्या सांगाता ना केदाळा सोमी आमच्या सांगाता ना तो वळो उरले सकड समस्ये आमकां येतात केदाळा जेजू आमच्या सांगाता आसा कितलेय कश्ट आयल्यारय कितलेय समस्ये आमच्या जिवितांत आयल्यारय आमी ते फूट करूंक शकता ते उजवाडान आमी बदलूंक शकता कित्याक जेजू आमच्या सांगाता आसा तर ह्या सोम्याची कृपा आमी मागया जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी आयकोवया उबी आमी रावया देवाचें उतर आमकां ताचो उजवाड दिता जुवांव बरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू परत्यान तांचे लागीं म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो देवाचें उद्धार हें वाकणी तुका क्रिस्ता
दायकन बसा. हांव संवसाराचो उजवाड जे कोण म्हज्या सांगाता चलता म्हजो पाट लाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड लाभता. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी हांगासर सगळीं आमच्यो गरजो जावंक पुरो, आमच्यो विनवण्यो जावंक पुरो, अर्गां जावंक पुरो हाडन ह्या पुंतळाक आयल्या. आनी आमच्या जिवितांत क्रिस्तान कितें पणी बरेंपण केलां आसतलें वा कितें पणी गरज आमची आसतली ती हाडन हांगासर आयल्या. आनी आयच्या दिसा जेजून आमकां दिवचो संदेश होचो. कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. मादर तेरेजाची जिणी आमी हर एकल्यानी आयकल्या. तिच्या जिवितांत घडिल्लें एक घडीत तुमी जायत्या जाणांनी आयकलां आसतलें पूण भोव अर्थाभरीत घडीत तें. एक फावटी एक मार्गादेगेर तिका एक व्यक्ती मेळटा. मस्त पोरणे वस्तूर न्हेसोन आसतो एक मध्यम प्रायसो व्यक्ती मेळटा. आनी ही मादर तेरेजा आनी तिची सांगातीनी दुसरे सिस्टरां थंयसर आसतात. त्या व्यक्तीच्या घराक ती भेट दितात. आनी त्या घराक भेट दिता आसतना थंयसर सगळो काळोख बरोवन गेल्लो. थंयसर कितेंच उजवाडाचें लक्षण कांयच नातलें. आनी त्या काळोखांतच तो व्यक्ती जियोन आसलो. आनी थंयसर मदर तेरेजा आनी तिची सांगातीनी सिस्टरां थंयसर वेतात आनी सगळें घर नितळ करतात. नितळ करता आसतना थंयसर एक दिवो म्हणजे लांप्याव पेटयनासतना धुळीन बुडोवन गेल्लो तो तांकां मेळटा. आनी मदर तेरेजा त्या व्यक्ती कडेन विचारता, हांगासर इतलो बरो लांब्याव आसा, तो पेटयनासतना तूं काल्या काळोखांत जियोन आसाय, काल्या खातीर तूं हो दिवो पेटयनाय म्हणून विचारता. आनी तो वळलो तो व्यक्ती म्हणटा, हांवें पेटोवचें जाल्यार कोणा खातीर? हांगा कोणी येनात, म्हज्या लागीं उलयनात, कोणी म्हज्या कुमकेक येनात, म्हाका विचारतलो कोणी ना. हांवें ह्या काळोखांतच आसल्यार भोव बरें म्हणटा. तो वळो मदर तेरेजा म्हणटा, जर हर एक दीस आमची सिस्टरां तुज्या घरा आयल्यार आनी तुजे लागीं उलयल्यार हो दिवो सदांच पेटयताय की? हां पेटयता म्हणलो. 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां गेल्या उपरांत संपल्या उपरांत थंयसर एक कागद हो व्यक्ती बरयता आनी मदर तेरेजाच्या सिस्टरांक थंयसर दिता. तुमी सांगा मदरा कडेन खंयच्या दिसा तिणें म्हज्या घरांत तो दिवो पेटयल्लो त्याच दिसा म्हज्या घरांत आसलो काळोख पयस गेला, म्हज्या जिवितांतलो काळोख नपयस जाला. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या समाजांत जायतीं जाणां आसतात जिवितांत उजवाड नासतना काळोखांत जियोवचें. उजवाड नासतना काळोखांत दीस सरचीं जायतीं जाणां आसात. जावं पुरो एकलो बरें करीत वेता, ताच्या जिवितांत बरेंपण करीत वेता, थंयसर ताका वायट आड येता. जावंक पुरो खंयच्यान रितीनी एकलो चिंतूंक पुरो हांवें इतलें बरें केलें
म्हाका कित्याक कश्ट, म्हाका कित्याक हे समस्ये. थोडे फावटी घरांत एकलो मनीस जावंक बरो, समाजांत एकलो मनीस बरें करन येता आसतना ताका कश्टां वयर कश्ट येतात, चलोवणी वयर चलवणी येता. आनी थोवळ मनीस चिंता हांवें हें बरा इतलें बरा बरेंपण करचें कोणा खातीर, कित्या खातीर. उजवाड ना म्हणलें बरी त्या व्यक्तीक भोगता आसतलें. बरेपणाची वात पालवंक खोटेपणाचें वादळ येता. हें खंय जावन येता, हें येवचें आमच्याच वरवीं, आमच्याच स्वार्था वरवीं, आमच्याच मोसरा वरवीं, आमच्याच हग्या वरवीं, आमच्याच द्वेशा वरवीं. मनीस केदळा स्वार्थान भरता, मनीस केदळा आपणाचेंच चिंता, मनीस केदळा हेरांचें बरेंपण आशेना, थोवळ थंयसर काळोख भरोन येता. केदळा मनीस बरेंपण चिंता, आनी एकल्या विशयान बरें उलयता, बरें कन्न कुमो करता, थोवळ हो काळोख पयस सरता. माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 14 जेजून ताच्याचे सांग म्हळें, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. आज जेजू म्हाका आनी तुका 3 सुत्रां सांगता. तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. आमी केदळा संवसाराचो उजवाड जाता, केदळा जेजूच्या वाटेन आमी चलता, केदळा जेजूच्या सांगातपणांत आमी जियेता, केदळा जेजूच्या मेटांनी आमी समकता, थोवळ आमी उजवाड जावंक पावता. मुगाळे भाव भयणीनो, आमी देवाचीं भुरगीं, आमकां उजवाडाचीं भुरगीं म्हणून आपयतात. आनी आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचो उजवाड केदळा आनी एकल्याच्या जिवितांत, कशें मदर तेरेसान पळया, तिच्या जिवितांत तो उजवाड फांकयलो, तिणें मात्र भोगलो ना, बगर हर एकल्याच्या जे कोण तिचे चरचें आयिल्लीं तो उजवाड तिणें फांकयलो. आज हेंच आपोवणें म्हाका आनी तुका आसा. हेंच आपोवणें जेजू आमकां हर एकल्याक हांगा आसच्या हर एकल्याक दिता. केवल हांगासर आमी ह्या भक्तीक कार्यांत वांटो घेतल्यार मात पावना, पूण आमचें जिवीत, आमची जिणी म्हज्या घरांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या समाजांत कशी आसा. अंधकारांत हांव बुडोवन गेलां गे, म्हजेंच समस्ये, म्हजेंच एक व्हडलें वजें म्हणलें हांव चिंतून म्हज्याच भितर हांव खुरगोन आसा गी. म्हज्या शेजारा एकलो कश्टार आसा, एकलो समस्यांत आसा, ताचे थंय म्हजें स्पंदन कशें आसा, ताचे थंय हांव कितल्या मोगान उलयतां, कितल्या बऱ्या मनान हांव ताका एक कुमकेचो हात दितां. हे सवाल जेजू आज आमकां हर एकल्याक विचारता. हांगासर आमी केदळा आमच्या जिवितांत जेजूचो उजवाड प्रकाशीत हांव, जेजूचो उजवाड केदळा आमी फांकोवंक शकता, थोवळ आमच्या जिविताक खरो अर्थ लाभता. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत हर एका वेळार हो उजवाड आमी सोदूंक जाय. हर एका दिसा आमी हो उजवाड फांकोवंक जाय. कशें आमी फांकोवचो, खंयच्या रितीन सोम्याचो उजवाड आमी प्रकाश भरीत करूंक साध्य, खंडीत जावन साध्य आसा. थोडे फावटी आमी चिंतचें, आमच्या घरांत जावंक बरो थोडी पिडेस्त आसा जावंक बरो, थोडे फावटी कश्टार आसा जावंक बरो,
आमकां समस्या आसा जावंक पुरो हें पुरा चिंता आसतना आमी मस्त चिंता हें वजें म्हाका घाल्याक हें पुरो आमची चिंतना आसतात आमच्या तोंडार संतोश आसना केदाळाय बेजाराय आसता समस्या येता आसतना पूण ह्या समस्यांनी आमी तृप्ती भोगोंक जाय आनी तो वळो क्रिस्ताचो उजवाड आमी प्रगट करूंक साध्य जाता एका फिरगेचेंत हांवें पळयल्लें थंयसर एक स्त्री तिजो पती मागीर दोगां भुरगीं मागीर तिची सासू माय मागीर तिची आवय सांगाता तेंची येवन आसलीं आनी थंयसर तिचो पूत विशेष चैतन्याचो पूत जावन आसलो म्हणजे आमी कितें म्हणटा डिफरंटली एबल्ड भुरगो जावन आसलो तिका धाकटेरांनी सांगलें हो भुरगो विशेष चैतन्याचो भुरगो जावन आसा देखून तुवें ह्या भुरग्याक गर्भांत आसतनाच एबॉर्शन करीत जाय म्हणून सांगलें पूण ही स्त्री आनी तिचो पती दृढ मन करतात त्या भुरग्याक कितले कस जाल्यारय तिका कळीत आसलें पयल्याच पूण जाल्यारय त्या भुरग्याक ती जल्म दिता आनी ताचे उपरांत तो भुरगो आतां तरणाटो जावन आसा जाल्यारय ताका चलोवंक जायना धरणीर लोळटा हें करता पुरा करता पूण ती स्त्री तिच्या पुताक कितल्या बऱ्या रितीन पळयता ही म्हळ्यार बरें करून ताची साकरी करता कितेंच दुरसोने तिचें तें ना तशेंच तिची सासूमाय तिच्या सांगाता आसा ताजे वयल्यान तिची आवय तिच्या सांगाता आसा आनी ह्या सगळ्यांकी सांगाता ती स्त्री पळयता पूण केदाळाय बेजाराय म्हणलें त्या घराक विजीट करतना हांवें पळोवंक ना सदांच त्या स्त्रियेच्या तोंडार तो परजळीक हांसो आसल्यो तें जावन आसा जिवीत मोगाच्या भावांनी भयणीनो केदाळा आमच्या जिवितांत तो उजवाड क्रिस्ताचो उजवाड आमी खाण घेता म्हज्या जिवितांत कितलेय कश्ट येवन दीत म्हज्या जिवितांत पिडाशिडा येवन दी समस्या वयर समस्या येवन दी ते हांव फूड करूंक शकता केदाळा क्रिस्ताचो उजवाड म्हजे थंय ना केदाळा क्रिस्ताचो उजवाड म्हजे थंय प्रकाशूंक शकना तो वळो म्हज्या जिवितांत समस्या येता आसतना जावंक बरो इल्ले कश्ट पिडाशिडा येता आसतना खाळो कुस्स बरोवन येता देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो तो उजवाड हांवें प्रकाश करूंक जाय तो उजवाड म्हज्या जिवितांत हांवें फांकोवंक जाय तो उजवाड हर एकल्या थंय म्हाका मेळच्या हर एकल्या थंय हांवें परजळूंक जाय तो वळो म्हज्या क्रिस्तांवपणाक खरो अर्थ लाभता तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो थोडो वेळ सुम्याक आमी पळोवया जेजूचो उजवाड कितल्या मापान म्हज्या जिवितांत आसा जेजून दिल्लो तो उजवाड कितल्या मापान हांवें प्रकाश भरीत केला हांव आजुनी खाळो कांदा सांगी ह्या त्या परसळीत उजवाडान हांव जियोन आसा खंयसर समस्या येता आसतना जावंक पुरो म्हज्या जिवितांत प्रॉब्लेम्स येतना जावंक पुरो हांव तो उजवाड प्रकाश भरीत केला गी सुम्याक आमी सोदून आयले हांव सुम्याक आमी आशेवन आयले हांव तो उजवाड सदांच म्हज्या जिवितांत परजळाचो खर सुम्या म्हणून आमी मागया एक गीत आमी गावया सोदून तुका आयलो सुम्या
सोमय्या तुझे घरी पावलो काळो कथा तुझवालो सोमय्या उजवाड तुझो देखलो सोदून तुका आयलो सोमय्या तुझे घरी पावलो काळो कथा तुकलो सोमय्या उजवाड तुझो देखलो काळो कथा उजवाडा भावय मागा असर्यदा सदा वाटकय मागा मरणदा जिविताक उतरय मागा तुझे वादी सदा जयन चलय मागा सदून तुका आयलो सोमय्या तुझे घरी पावलो काळो कथा तुकलो सोमय्या उजवाड तुझो देखलो पांकय उजवाडा काळो निवार सदा वाटेन म्हाका तूं येग सदा नाकोण म्हाका वरवसो तुझे पगार वातावरणा सोन्या तुझो सोडा सदून तुका आयलो सोमय्या तुझे घरी पावलो काळो कथा तुकलो सोमय्या उजवाड तुझो देखलो तुका आयलो सोमय्या तुझे घरी पावलो काळो कथा तुकलो सोमय्या उजवाड तुझो देखलो उजवाड तुझो देखलो उजवाड तुझो देखलो वै मगाच्या भावनार बहिणीनो काळो कथाओनो आम्ही सोमयाचो उजवाड आम्ही देखला सोमयाचो उजवाड म्हज्या जिवितांत केदळा आसा तेदळा हेरां विशयांत बरेपण उलोवंक हांव शिकता हेरां थंय केल्लें बरेपण वळखूंक हांव शिकता केदळा जेजूचो उजवाड म्हज्या जिवितांत आसा थंयसर मोसोर ना थंयसर राग आसना थंयसर हगे आसना थंयसर स्वार्थ आसना निस्वार्थी मोग जेजूचो तो उजवाड म्हज्या जिवितांत सदांच आसा जाय तो उजवाड म्हज्या जिवितांत सदांच प्रकाश भरीत जाय जाय केदळा हांव आनी एकल्याचें बरेपण चिंता आनी एकल्या विशयान बरें उलयता म्हज्या चिंतनांनी करण्यांनी आनी बरेपण उलयता तूं वळो क्रिस्ताचो उजवाड हांवें प्रकाश भरीत केल्ले बरी जाता म्हज्या जिवितांत उजवाड सदांच हांवें मागोवंक जाय सदांच हो जिवीत हो उजवाड प्रकाश भरीत आसूंक जाय उजवाड ह्या वेळार आमी मागया आमचे जबाब सोम्या म्हाका उजवाड दी सोम्या म्हाका उजवाड दी हेरां विशीं बरें उलोवंक सोम्या म्हाका उजवाड दी हेरांनी केल्लें बरेंपण वळखूंक सोम्या म्हाका उजवाड दी पातकाचेर जैत व्हरूंक सोम्या म्हाका उजवाड दी गर्व अहंकारा स्वार्थतान बाचावी जोडूंक सोम्या म्हाका उजवाड दी बरें केल्ल्यांक वायट करूंक थाळणी येताना सोम्या म्हाका उजवाड दी हेरांक दुर्सोंक थाळणी येताना सोम्या म्हाका उजवाड दी पेल्या विशीं खोडी काडूंक प्रयत्न करताना सोम्या म्हाका उजवाड दी विविध समस्यांनी रेवडातना सोम्या म्हाका उजवाड दी
मुझे समजसे वर्ते म्हणून हांवें लेखिल्ल्या वेळार सुम्या म्हाका उजवाड दी तुका दुरसोंक कारण सोदतना सुम्या म्हाका उजवाड दी शेगुणाची वाट हांवें सांडतना सुम्या म्हाका उजवाड दी दुख इल्ल्यांक बोगसूंक फाटीं सरतना सुम्या म्हाका उजवाड दी हेरांनी म्हजी अलक्षा करतना सुम्या म्हाका उजवाड दी आत्मीक संगतींची उपगोन बघतना सुम्या म्हाका उजवाड दी निरासपण बघतना सुम्या म्हाका उजवाड दी म्हज्या हर एका समस्ये व्हड म्हणून हांवें लेखता आसतना सुम्या म्हाका उजवाड दी हर एका वेळार सुम्याचो उजवाड आमकां गरज आसा हर एका संगतींनी सुम्याचो उजवाड आमकां गरज आसा जावं बरो आमकां आमचेच समस्या आसात आमकां काळोखाक ते ओडटात आमकां सुम्यातावन पयस ओडटात जावं बरो भुरग्यांक शिकप समस्या जावंक पावला जावंक पुरो थोडे सब्जेक्ट्स समस्या जावंक पावल्या जावंक पुरो थोडे फावटी आमची पिडा शिडा आमकां कश्ट जावन आमकां काळोखाक ओडटात जावंक पुरो जावंक बरो आमच्या बिझनेसांत अशे प्रॉब्लेम्स जावंक बरो बेळ्यांत ह्या वर्सा पावस येवन जायत्या जाणांक लुकसाण जाल्या जावंक बरो जावंक बरो फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी कोरोना पिडा येवन आमच्या कुटुंबांनी काळोख बरोवन गेला जावंक बरो निरुद्योगाचे समस्या आयल्या जावंक बरो ह्या सगळ्या वेळार सोम्याचो सांगात आमकां जाय सोमी आमच्या सांगात आसा जाय सोम्याचो सांगात आमी केदळा दवरता हर एक समस्ये मोगाच्या भवनांनी भयणीनो ते संतोषान बदलतात कितलेही समस्या येऊन दीत कितलेही पिडा शिडा येऊन दी कितलेही ना समाधान आसूं दी सोम्याचो उजवाड आमकां गरज आसा आमी मुक्ती गीता बुकां पानांको 397 397
संकल्पलो तुझो सूर्योदयलो सोम्या उजवाड आमचो प्रकाश महान तुझो उजवाड पंगलो संकल्पलो तुझो सूर्योदयलो सोम्या उजवाड आमचो San Paolo रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 12 अशें म्हणटा काळोखाच्या कृत्यांक फाट करा आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसा काळोखाच्या कृत्यांक फाट केल्यार मात्र उजवाडाची झुजां कावाच्या न्हेसोंक साध्य जाता तर आमच्या जिवितांत सदांच हो क्रिस्तान दिल्लो उजवाड जेजूचो उजवाड आमी प्रकाशभरीत करूंक आमी मागया आमचें समर्पण ह्या वेळार आमी करया प्रत्येक तरान आमचें समर्पण आमी करता आसतना आमी मागया जेजू कडेन हर एका वेळार सोम्या तुजो उजवाड म्हज्या जिवितांत प्रकाश भरीत कर म्हणून आमी मागया समर्पण दिवया आमची चिंतना आमची उतरां आमची कृत्यां हर एक आमचे उतर केदाळा जेजूचो उजवाड आमच्या उतरांनी आसता तोवर बरें हांव उलयतां केदाळा जेजूचो उजवाड म्हज्या जिवितांत आसा बरे संगती हांव चिंतूंक शकता सोम्या दी तुजो उजवाड म्हणून मागया समर्पण दिवया आमच्या दिसपट्ट्याच्यो सगळ्यो राटावळी जावंक बरो त्रिभोवटी काम करता आसतना दिसपट्ट्या राटावळी मदें जायते समस्या येतात जावंक बरो सगळे राटावळी जेजूच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवया आमचें शिकाप आमचें काम आमी कडचो हर एक वावर जेजूच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवया आमचें कुटाम आमच्या कुटुंबांतल्यो सगळे पिडा शिडा भुरग्यांक ल्हान व्हडांक प्रायस्तांक युवजनांक हर एकल्यांक जेजूच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवया उजवाडान भर सोम्या म्हणून आमी मागया समर्पण दिवया आमची जबाबदारी जावंक बरो एक घोव जावन जावंक बरो एक बायल जावन जावंक बरो एक बापूय जावन एक आवय जावन भुरग्यां थंय घरची जबाबदारी आमकां आसा ही जबाबदारी आमी सांबाळटा आसतना सोम्या तुजो उजवाड म्हाका दी म्हणून आमी मागया भुरग्यांक तांच्या शिकपा थंय वडिलां थंय मानान गौरवान लेखूंक सोम्या उजवाड दी म्हणून आमी मागया समर्पण दिवया आमची फिरगस कुटाम आमचो वाडो सेस समार थंयसर हांवें उजवाड मागूंक आसा तो उजवाड प्रकाश प्रेत करूंक
सुम्या कृपा दी म्हणून आम्ही मागया. समर्पण देऊया आमचे संकष्ट, पिडा शिडा, कष्ट, समस्ये, बेजाराय हे सगळे समर्पण देऊया. समर्पण देऊया आमचे मागण्या जिवीत. जेजूचो उजवाड केदाळा म्हज्या जिवितांत येता गे म्हळ्यार जर हांव जेजू कडेन लागीं आसा तो वळो. जेजूच्या सांगात पोनो हांवें भोगल्यार मात्र जेजूचो उजवाड प्रकाशोंक साध्य जाता. समर्पण दिवया आमचे सगळे जिवीत. तिंबी आमी घालया. सुम्याचे आशीर्वाद आमी घेता आसतना प्रत्येक तरान आमी मागया. सुम्या तुजो उजवाड म्हाका दी. सुम्या म्हज्या जिवितांत तुजो उजवाड सदांच जळतो फांकय म्हूण आमी मागया. कव्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बगी सरकव. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनार. प्रकाश महान उजवाड पांकलो अंकार लिपलो तुजो सूर्यो उदेलो.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जय सोबे आसो. मोगाचनो जायते चिंतपा घेवन ह्या पवित्र थळार सुसेवाजा मुखांतर आमी जोडून घेवच्याक पयस सावन लागीं थावन आमी हांगासर पावल्या आनी ह्या वेळार मिसाच्या इराद्या मुखांतरी मरण पावले आमच्या मोगाच्या संद्यांचो उडास काडून घे. देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवच्या मुखांतर हांगासर आमी आमचे इरादे दिल्ल्यात आसता. ह्या इराद्या खातीर आमी मागता घरच्या आल्मा खातीर कामिल मॉली डिसोजा इगर्जे वाडो मुडिपू, जॉयलिन डिसोजा ताकोडे ताचे इराद्या खातीर, लॉयड पिरेरा मोगर्नाड अर्गां जावन, डिसोजा कुटाम मिस्तेला लिल्ली डिसोजा मोगर्नाड घरच्या आल्मा खातीर अर्गां जावन, राकेश मंथेरो विजयडका लोबो कुटाम मरण पावल्या ताका मिस्तेला विल्मा लोबो पाचिनडका बंटवाळ, इग्नेशियस क्रास्ता ताच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला जुलियाना क्रास्ता इगर्जे वाडो मुडिपू अर्गां जावन मेर्सी लोबो आनी कुटाम इटला, जुलियाना डायस ताच्या आत्म्या खातीर जोविटा डायस विटला मिस्तेला डायस कुटुंबांच्यांक जोविटा आनी जोलिटा डायस तांणी मिस्तेला अर्गां जावन जोविटा आनी प्रशांत मस्करेनस विटला, अर्गां जावन हेझल आनी केनी नोरोना कुवेट तांच्या लग्नाच्या पयल्या वर्साक अर्गां जावन बरी भलायकी फाव केल्ल्याक क्रिस्तिना रोड्रिगस आनी कुटाम गोवा अर्गां जावन मिस्तेला, प्रदीप मोंतेरो आनी कुटाम विजय हडका अर्गां जावन, तशें विल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटाम उप्पिनंगडी अर्गां जावन, सिरिल एलोशियस डिसोजा कुलशेकर अर्गां जावन, बरी भलायकी लिल्ली फेर्नांडिसाक लाभल्याक सिरिल एलोशियस डिसोजा कुलशेकर ताणें मिस्तेला अर्गां जावन, स्टीफन मिनेजेस आमेबळ, शेरीन पिंटो फजीर अर्गां जावन ताच्या जल्मा संदर्भी, अपोलिन मिनेजेस आमेबळ अर्गां जावन, अपोलिन कुयेल्लो मोडंकाप अर्गां जावन, राकेश आनी स्विडल डिसोजा मोडंकाप अर्गां जावन, जनिटा आनी चरिश्मा वेगस बोरीमार अर्गां जावन, हेराल्ड मोरस मँग मोडंकाप अर्गां जावन, जुलियाना डिसोजा मँगलोर अर्गां जावन, विजया श्वेता डिसोजा देलंता बेट्टू अर्गां जावन, देल्पिन क्रास्ता तेच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला लोरेटो अर्गां जावन, सुनील वायलेट शाना क्रास्ता मंजोटी, फ्रँकलिन आनी जोस्ना डिसोजा मडंथ्यार अर्गां जावन, जॉन सेकुंदास बद्यार अर्गां जावन, जेराल्ड क्रास्ता लोरेटो अर्गां जावन, जेकब डिकोस्टा मावेना कट्टे ताच्या मरणाच्या 46 वर्सांच्या उडासान, नतालिया अल्मेडा ताच्या आत्म्या खातीर सेवरीन डिसोजा बांबिल मिस्तेला, इग्नेशियस मंतोरो ताच्या प्रत्येक इराद्या खातीर पुत्तूर, सल्दाना आनी कुटाम आमेबळ तांच्या मरण पावल्ल्या संद्या खातीर, तशें रोड्रिगस फॅमिली ताच्या मरण पावल्ल्या कुटुंबदारा खातीर थाने, पुलगत्रींतल्या आत्म्यांक अर्गां जावन रिचर्ड आनी सुनीता रोड्रिगस किनिगोली, विनिशा आनी विनुश डिसोजा उप्पिनंगडी तांच्या प्रत्येक इराद्या खातीर, लेनोरा लसरादो अर्गां जावन, डेनिस जुलियाना लोबो मोगर्नाड अर्गां जावन, देल्पिन वेगस मोगर्नाड अर्गां जावन, पिंटो कुटाम तांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला एम्मी पिंटो राणीपुरा, आल्बर्ट डिसोजा मोगर्नाड अर्गां जावन, रेइसून मुंथेरो मंजेश्वर अर्गां जावन, जेराल्ड सेरावो पेरमानूर अर्गां जावन, लिओने सेवरीन डिसोजा पेरमानूर अर्गां जावन, एंटनी मॅकलिन डिसोजा राणीपुरा तांच्या आत्म्या खातीर, विक्टर डिसोजा राणीपुरा ताच्या आत्म्या खातीर, डिसोजा आनी कुटाम तांच्या आत्म्या खातीर, रायमंड आनी सेलेस्टीन डिसोजा फजीत आनी मिस्तेला अर्गां जावन, वेरोनिका डिसोजा वर्काडी, जोस्पिना डिसोजा पुत्तूर अर्गां जावन, वलेरियन डिसोजा पुत्तूर अर्गां जावन,
लिल्ली डिसोजा बेल्लूर तिच्या आत्म्या खातीर, जसिंता डिसोजा पुत्तूर अर्गान जावन, वनिशा आनी विन्सन पिंटो मोगार्नाड अर्गान जावन, ब्रायन ॲशली डिसोजा पुत्तूर ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गा, अल्फोन्स आनी सेलिना मोंतेरो मनेला अर्गान जावन, लीना लोबो पेरवाई अर्गान जावन, एडना आनी तेरेजा तांच्या आत्म्या खातीर, ज्योती फर्नांडीस फाजीर ताणें मीस दिला, हेझल क्रास्ता अर्गान जावन फाजीर, जॉयल डिसोजा उरुवा अर्गान जावन, क्लारा डॉरथी डिसोजा पांडिकट्टा, रोजी डिसोजा फाजीर ह्या सर्व त्या सवां खातीर मरण पावल्यांक देवाची काकुळट मेळोवन दी, सस्नीक राजाची इनाम फावो जावन दी, प्रत्येक इराद्या खातीर मागेल्यांचे इरादे सुफळ जावन दीत आनी अर्गान जावन मीस दिल्ल्यांक देव ताच्या मिसनार आशिर्वादांनी बरोवन दी. संगाताच कुमक केल्लीं आसात हेराल्ड मोरस दान दिल्ली 2000 रुपये, वॉल्टर प्रिती डिसोजा बेळतंगडी, तशें जेवणा खातीर दिल्ली डेनिस लोबो, अनिल कुमार मोंतेरो, वॉल्टर प्रिती डिसोजा, लुईस डिसोजा, जेराल्ड सरावो, वेरोनिका डिसोजा, प्रिवन आनी प्रिविला मोंतेरो, ट्रेसिया डिसोजा, रोजी डिसोजा ह्या सर्वांक जेवणा खातीर कुमक केल्ली आसात. ह्या सर्वांक आमी सुसेवाजाच्या पांये तळी दवरून तोच बरो देव तांकां सर्व तांच्या काळजाचे अत्रेक फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी समेस्ता एकामेका खातीर मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, येदोळूच आमी सुमयाच्या संगतपणांत एक वर आमी करसिला आनी प्रत्येक तरान सुमयाच्या उजवाडांत आमी जियोंक ताची कृपा आमी मागल्या. ती कृपा आमच्या थंय सदांच आसूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी प्रत्येक तरान सुमयाचो उजवाड प्रकाश बरीत करिनातल्या खातीर आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्यो सुखी वरवीं तो उजवाड प्रकाश बरीत करूंक अवकाश दिनातल्या खातीर सुमया लागचें बोगसाने आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सर्व संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यान उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेव सदांच सांवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेधार देव आमची काकत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सजनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांसुजे वासाक परसळेत मागण्या आनी दुबळिकायेची जिनी जिवन तुझ्या परचेक देखी बरीत जिवीत आमकांद्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर्व जणवायेन भरलेलीं देखून एकामेकाक भूतबाळ सांगूंक तुमकां तांकता म्हूण हांव खंडीत जाणा. तरी तुमकां कळीत आसलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येशो करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडेन हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. जेजू क्रिस्ताचो सेवक जावन जुदेव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्ता परगट करचें म्हजें मणयारपण म्हूण हांवें घेतलां. जुदेव न्हय आसलेलीं पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन तांचें देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजकी मणयारपणाक म्हाका नेमला. देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्त थंय ओडपून चिंतूंक म्हाका कारण आसा. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी खुणां आनी विस्मितांच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन हेर जातींच्यांक देवाक काल जावप्याच्या वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरलां. हे एक शिवाय हेर कितेंय उलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुजालेमांतावन इल्लिरीक गांवां पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें सोंपयलां. जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारी जय म्हूण म्हजी आशा. कित्याक हेरांनी घाल्ले बुन्यादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजी न्हय. म्हजे थंय ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती ताका पळयतली, ताचे विशयांत आयकनातलेली समजून घेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा हुजीर उघडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. पृथ्वीचेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सडवण जनांगा उजीर उगडल्या. Alleluia, सर्वेस्पराचे Alleluia, 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 सर्वेस्पराचे Alleluia. जो कोण देवाचे उतरा फाळो दिता ताचे ते देवा समोर निजाकी संपूर्ण ते पावला. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराचे Alleluia, 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 सर्वेस्पराचे Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय असो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिष्यांक सांगी लागलो,
एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस्त विबाडल्या म्हूण धनिया लागीं फिर्याद गेली. धनियान ताका आपोवन म्हणलें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारीपणाचे सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणांतल्यान चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका खंडीत कामांतलो काडचेर आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडू म्हाका त्राण ना. भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटच कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जंय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रीणकार्याक एक लाखच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयांक तुवें कितलें देवें बाकी? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगीं आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गुणी गोव. कारबाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धनियान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणांत आसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी भुरग्यांक इस्कॉलां प्रारंभ जाल्यात आनी आमी पळयता भुरगीं जायतीं थोडीं रडतात, थोडीं इस्कॉलाक वचोंक आयकनात. आनी जाल्यार आवय बापाय फोर्सान म्हणलें बरी भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडटात. आमी पळयता मुखल्या हप्त्यांत सरकाराची आलोचना आसा की जी भुरग्यांक धाकट्या भुरग्यांक इस्कॉल प्रारंभ करची एक आलोचना आसा. आनी ह्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडचें मस्त कश्टांचें. आवय बापायक तें मस्त कश्टांचें काम. कित्या खातीर म्हळ्यार भुरगीं घरांत आसलीं आनी एका जाग्याक वचोंक आनी एका जाग्यार वचोन शिकोवंक भुरग्यांक इल्लेशे कश्ट. घरांत भुरगीं खेळोन गम्मत करनासलीं, पूण इस्कॉलांत थंयसर इस्कॉलाक गेल्या उपरांत इल्ले कश्ट काडूंक आसात. इल्लें थंयसर शिक्षकांनी सांगलें आयकोंक आसात. तें कश्ट काडूंक मनशा सैमांत आमी पळोवचें जाल्यार हर एकल्याक थोड्या मापान नाखुशी म्हणून सांगेत. हर एकल्याक कश्ट काडन कितें बनी आपणावंक इल्लेशे त्रास आमकां. सुलाबायाच्या वाटेन कितेंय करूंक साध्य जाता जाल्यार तें आमी पळयता. सुलाबायेचो वाटो आमी सोदता. सुलाबायेन कितें बरी जाता तें आमच्यान करूंक आमी जाता तितलें प्रयत्न करता. आमी पळयलां कृशीक जावन आसल्यार थंयसर एक झाडाक जावंक बरो, एक रांदवेक जावंक बरो, जर आमी त्या झाडाक वा रांदवेक आमी घरांत केल्लें सारें गोट्याचें सारें जर घालता ताची वाडावळ तिके सवकास विग्गी फळ मेळना. जर ताका सुफाला युरिया आनी पुराय पुरा घालता विग्गी वाडटा आनी तांदूळ विग्गी फळय मेळटा. विग्गी तें जडी आमकां एक पडींचें फळ मेळ्ळ्या उपरांत तांदूळ मागीर कितेंच मेळना. ती माती थंयसर कितें आसा ती फळां बरीत आसना. तशेंच मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत आमी सुलाबायेचो वाटो सोदता. सुलाबायेन कितें बरी आपणावंक आपणाय जाय
कितें पण करणं सुलाबायाच्या रितीन आमकां मेळा जाय म्हणलें चिंताप आसता. आयच्या वांजेलांती हेंच आमी आयकलें. थंयसर तो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक कारबारी आसलो. तो नितीवंत मनीस न्हय, पवित्र पुस्तक असं म्हणटा. आनी तिचें काम करणं तो जियोन आसलो. आनी तो सिरकोन पडल्या उपरांत थंयसर कितें करता तो? सिरकोन पडल्या उपरांत धनियाक कळीत जालें. थंयसर तो अनित करता. नितीन ताचें काम करना म्हणून कळीत जाल्या उपरांत थंयसर तो अनितच करता. आनी जाल्यार थंयसर पळया, ताणें अनितीचें काम केल्यार थंयसर त्या अनितीच्या कारभार्यान शाणेपण थंयसर दाखयलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. कसलें शाणेपण? थंयसर तो सिरकोन पडला जाल्यार थंयसर ताची श्रूडताय म्हणजे बुदवंतकाय ताणें वापरना. कितें पण करना धनिया जावन हांवें राखा जाय म्हणजे धनियाच्या त्या रागात जावन म्हाका बचाव जाय म्हणलें चिंतपान तो मुखार वता. आनी थंयसर आमी पळयता त्या नितीच्या कारभार्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धनियान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्या की हुशार म्हणयेत. म्हणजे उजवाडाच्या मनशाच्या प्रास चड बुदवंतकाय म्हणजे कशें उजवाडाचो मनीस आमी आराधनांत आयकलें. कशें आमी नितीवंतपणाचे जाता, केदाळा आमी नितीन चलता, त्या दाळा आमी उजवाडाचे मनीस जाता. मुखार भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी सुलाबायेचो वांटो धरचो नाका. थोडे फावटी कश्ट आमकां मेळटात. कितेंय आमी अचीव करीचे जाल्यार, कितेंय आमी जोडीचे जाल्यार आमकां कश्ट मेळटात. ते कश्ट आमी काडी जाय. तोवळ मात्र ताचो प्रतिफळ आमकां मेळटा. सदान केल्ल्या व्यक्ती कडेन कितेंय बरें सदान केल्ल्या व्यक्ती कडेन जावं बरो शिकपांत सदान केल्ल्या व्यक्ती कडेन जावं बरो इतर क्षेत्रांनी सदान केल्ल्या व्यक्ती कडेन आमी विचारल्यार तांची जाप फाटल्या तांचे जिवितांत काडिल्ल्याचो प्रतिफळ तांकां मेळ्ळा म्हणून ती म्हणटात. केदाळ आमी कश्ट करता, सुलाबायेचो वांटो सोडनो आमी कश्ट करता, तोवळ आमच्या जिवितांत जैत मेळटलें. तोवळ आमी आनी एकल्याक उजवाड फांकोवची व्यक्ती आमी जातले. तर मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत सोम्या नितीचे आनी नितीवंतपणाचे व्यक्ती आमकां कर म्हणून आमी मागया. केदाळा जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत आसा. केदाळा जेजूचो उजवाड म्हज्या जिवितांत हांव प्रकाश भरीत करूंक शकता, तोवळ हांव नितीवंत व्यक्ती जाता. तोवळ म्हज्या जिवितांत कितलेय समस्ये कश्ट आयल्यार तो उजवाड हांव प्रकाश भरीत करूंक शकता. तर हांवें नितीवंत जावन जियोंक सोम्याचो उजवाड आमी मागया. हर एकले आमी हांगासर आमचे उपकार आठोवंक जावंक बरो, आमची मागणी हांगा हांगासर आयल्या जावंक बरो, पूण ती कृपा आमी मागून घेवया. सोम्या तुजो उजवाड म्हाका दी म्हणून आमी मागया. सोम्या नितीन हांवें चलोवंक, सोम्या तुज्या उतरा प्रकार हांवें चलोवंक तुजो उजवाड म्हाका सदांच फावो कर म्हणून आमी मागया. आमेन.
पानांक 115 115. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेतार देवा बापाक मानत दसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या नावाने महिमे आमच्या देवा सर्वस्व मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारुका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान कतमेत मोगान भेटयल्लें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वालें. ह्या शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेद काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वाचा पासत आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आधार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचने बराबर व्हड उल्हासान तुजी स्तुती गायता. सरकारी संसार भला तुझा बाबा सर्गी तुका जयचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जयचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कस्ट मरण सुसुंगवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जवान सतस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका धीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत देंवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाची मे संगती भगीवन जुजे तिचो पोते भगीवन दंदत भगीवन जुजे वास आनी सर्व खाळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. नितीवंतपणाची जिणी जियोंक सोम्या म्हाका उजवाड दी म्हणून आमी मागया. सोम्यान शिकले मागणे एका ताळ्यान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या चडूंदरा जेजू क्रिस्त येणें परवोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां
तुझे उधार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवर्तचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसो. माय मग सगळं जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया क्रिस्त देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत उजवाड दिता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवन लाभलें आमी हर एकलें सुभागी सुमया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान ददोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांची येवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळीत शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. ह्या संभ्रमांत सांजुचे वजाची मजत जोडून तुज्या म्हज्या आम्हा समेस्तांच्या जिवितांत बरेपण आपणावंक आयिल्ल्या आमकां समेस्तांक आमचो बरो देव जुजे वाजाच्या नांवी आमकां हर एकल्याक आमच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ करून दी. तकले तावन पांयांचे नाक्षी पर्यंत आमकां कितें गरज आसा ह्या थळार आमी दवरया. मागोन वशा आज फाल्यां परवां एक न्ही एक दीस हें बरेपण भोगचें भाग ह्या थळार आयिल्ल्या हर एकल्याक बरो देव जुजे वाजा मुखांतरी फावो करता म्हणले ती खात्री हांगासर आयिल्ल्या सबारांनी उसारिल्लें जावन आसा. आनी आयच्या दिसा हें भक्तीपणाचें कार्य हांगासर चलोवन व्हेलां. अर्थाबरीत रितीन चलोवन व्हेल्लो बाब लॅरी फ्रँकलीन पिंटो सांत आंतोनासरो जप्पू सहायक जावन थंयसर आपली सेवा तो दिवन आसा. ब्रदर आसतनाच ह्या आमच्या वाराड्यांत फजिरगी आनी खंय ह्या पिरगजेनी आयिल्लो तुमकां पळयल्लो ताचो उडास आसूंक पुरो. आनी आज हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरून आमकां सगळ्यांकी मागोवंक आदार दिल्ल्या ताका आमी हांगाचे दोगी पाद्र्याब तशें सैऱ्या पाद्र्याबा सवें सर्व हांगासर जमल्या भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्या बांदून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें मिसांव तुमी सुरू केलां एक याजक जावन मुखल्या दिसांनी आनी की फळां बरीत जावचें तसलें मिसांव तुमचें जावं दी म्हणून आमी तुमचे खातीर मागता. दयाकन बसया. मुखाच्यानो लागीं तावन पयस तावन आयिल्ली गोंयां कारवार होन्नावर तशें बेळतंगडी ह्या संपाजे सुळ्या आनी पयस पयस तावन थोड्यांनी हांगासर येवन ते सवां बरोवन घाल्ली आसात. सबार ते सवां बरयली जुजे वाज बापा तावन बरेपण मेळा जाय म्हणून देखून बरयल्लें सगळ्यांचें बरें बरयलां. थोडें वंकडे तिंकडे बरयलां पूण ताका समजता. थोड्यांनी आशेवन भुरग्यां खातीर घोवा खातीर आवय बापाय खातीर बरें मागल्लें शेजाऱ्यां खातीर बरें मागल्लें आसा. देखून ही सगळीं ते सवां जुजे आज बापाच्या पांयां दवरच्या सवें कितें सर्व बरयलां म्हणल्यार हांगासर हांवें बरोवन हाडलां आनी ही तुमच्या मुखार दवरता. देखून थोडी सांगाता घाल दिता आसतना आमी आशेवचें आमी मागल्लें जुजे वाज बाप देवा थावन आमकां दिता म्हणली पातयणी आमी दरया त्या विश्वासान मागया. अर्गां एका भुरग्याक चलोवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यांत सांजुजे वाज बापा लागीं मागल्लें एका कुटुंबां परगांवांत वस्ती करूंक फावो जावच्याक आनी तें भाग लाभलां देखून अर्गां दिल्यांत. जुजे वाज बापा लागीं मागलो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां काम परमनेंट जावंक मागल्लें
आनी काम परमनंट जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. परगांवांत एकल्याक काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत. दोगांचें किडनीचें ऑपरेशन जाल्लें, बरी भलायकी मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. डिग्री एग्जाम बऱ्यान बरोवंक मोतीक उजवाड मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यांत. ITI सीट गव्हर्मेंट ITI सीट मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. सांगाताच ते सवां बरी भलायकी मेळोवंक 16 जाणांक, थायरॉयडाची पिडा गूण जावंक तशें भुरग्याचें देणें लाबोवंक एकल्याक, कुटुंबान समाधान येवन मोगान जियोवंक 8 जाणांक, 6 वर्सां तावन हात दूख आशिल्लो गूण जावंक मागला. एका भुरग्याक सुडाळ उलोवंक फावो जावच्याक, बरें काम मेळोवंक 11 जाणांक, बोरवेल्ल्यांत बरें उदक मेळोवंक, 3rd इयर जनरल नर्सींग परिक्षेंत बरें मार्क्स मेळोवंक, एकल्याच्या भावाक PUCंत बरें मार्क्स शिकोवंक बरी मोत लाबोवंक, सुरू केल्लें घरचें काम आडकळी नासतना पोंताक पावोवंक 5 जाणांक, एकल्याचो कान दोळ्याचे समस्ये बऱ्यान सारके जावंक, 5 वर्साच्या भुरग्याचें हट पयसावन बरो भुरगो जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत उजवाड मेळोवंक 11 जाणांक, दोगा भुरग्यांनी मोबायल पळोवचें उणें करन वडिलांनी सांगलें आयकून बरे भुरगे जावच्याक, एका कुटुंबांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक, हात दूख पांय दूख पेंगटान दूख गूण जावंक 5 जाणांक, एकल्याचें घरांत लोन पास जावन घरचें काम सुरू करूंक, एकल्याची एग्जाम बऱ्या तरान जावंक, शिराची पिडा कोंकली उस्मड शुगर गूण जावंक, बँकाचें रीण फारीक करूंक आदार मेळच्याक, आमाल पियोणें उणें जावच्याक 7 जाणांक, बरो दाक्तेर जावंक एकल्यान मागला, ताचें शिकाप बऱ्यान करून बरो दाक्तेर जावंक, मोग केल्ल्या चलये लागींच काजार जावंक, भायल्या गांवांत वचोंक तिकेट मेळच्याक, बॉम्बे टेन्शन नासतना काम करच्या जाग्यार काम करूंक आदार, बॉम्बेंत सेटल जावच्याक, एकल्याक पुलीस काम मेळोवंक, बाळंटेर बऱ्यान जावंक तेगांनी मागला, हाताचें ऑपरेशन जाल्लें गूण जावंक, एकल्या स्त्रियेची मानसीक पिडा गूण जावंक, नीट जावन उबें रावंक, मिस जाल्लें कन्वर्शन रेकॉर्ड बेगीनच हाताक मेळोवंक, लिव्हराचें गेड्डे गूण जावंक, SSLC पास जावंक, 20 वर्सां तावन पेंगटा दूख पांय फडाफड आसा, बरी भलायकी मेळोवंक, सुरू केल्लें घरचें काम अखेर करूंक आदार तेगांक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक दोगांक, मोतीक येवची पाड चिंतना पयस जावंक तेगांक, एकल्याच्या न्हवऱ्याक सदांच बरी भलायकी मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक 9 जाणांक, तकली फडाफड पोट दूख गूण जावंक तेगांक, एका नर्साक काम करूंक बरी भलायकी मेळोवंक, एका गुरुवारी स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळच्याक, इंजिनियरींग जाल्ल्याक आनी ताच्या इश्टांक बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक, ल्हान भुरग्याक सदांय मोशन जावन बरी भलायकी मेळच्याक, MA एग्जाम बऱ्या रितीन बरोवन बरे अंक मेळोवंक, PG जाता तितली भुरगीं रावोवंक, फिनान्शियल प्रॉब्लम सॉल्व जावंक, माथ्याची कातीची पिडा गूण जावन नवे केस येवंक, MSc जावन काम सोदलेल्याक काम मेळोवंक, कातीची एलर्जी गूण जावच्याक 4गांक, ब्रेस्टांत पू जावची संपूर्ण गूण जावच्याक, एका कुटुंबांक कॅनडाची विजा मेळोवंक, 6 म्हयन्यांत हांव कॅनडाची वर्क विजा प्रयत्न करनासल्याक ते विजा बेगीनच मेळोवंक, भायल्या गांवची विजा जावन बरें काम मेळोवंक 5 जाणांक, डिग्रींत डिस्टिंक्शन रिजल्ट मेळोवंक, स्वंत घर बांदूंक फावो जावच्याक, दोळ्याची पयशेली दिश्ट पाटी मेळोवंक, कोर्टांत आसचे जाग्याचे केस मोगान इत्यर्थ जावंक, MBA जावन बरो फुडार गव्हर्मेंट काम फावो जावंक, कोर्टाची केस राज्येर कॅन्सल करूंक फावो करच्याक, लिव्हर अल्सरा वरवीं जाल्ले सर्जरी बेगीनच गूण जावंक, इस्कॉलांत प्रमोशन जावंक, ह्या सर्व ते सवां खातीर आनी जायते आमच्या काळजाचे अत्रेक जुजेवाजा मुखांतर देवाक आमी भेटोवया आनी आमचो पात्रोन जुजेवाज बाप आमी आशिल्लें आमी मागिल्लें आमकां दिता म्हणल्या फातयेनीन आनी एकामेकाक गरज आसचें हर एकल्याक फावो जावन दी. जॉयलस ताकोडेचो आमच्या क्रिस्तांव निगमांचो अध्यक्ष हार्ट अटॅक जावन आस्पत्रेंत आशिल्लो बरेपण जोडटा, बरी भलायकी ताका लाभली आदल्या फाटी आमी मागिल्लें आनी सांगाताच आमच्याच फिरगेचो एकलो तकलेचें ऑपरेशन जावन आस्पत्रेंत आसा, 3रे ऑपरेशनूय ताका जावंक आसा. हांगासर
कितें पिडा घेवन आमी आयल्या घरा आसची आमच्या मनशांची पिडा घेवन आयल्या कोणेंय आमच्या कडेन मागोवंक सांगला आनी पयशे ताव लागीं तावन जायत्यांनी मागोवंक सांगला ह्या सगळ्यांची आशा सुफळ जावं दी आमी सगळ्यांनी मागता आसतना आमच्या मदले कोणाचेंय मागणें देवा मुखार पावोवन समेस्तांक बरेंपण जाता देखून दिमी घालया एक आमच्या अपायक नमान मरियानंद बापा हात वयर घालन हर एकल्याची आशा मागणी सुफळ जावं दीत म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूंचो देव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजो बगेवन दी देवाच्या माय अम्मा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञाक जशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन सांजुचे वाज बापाच्या लदिनींत आमी वांटो घेवया सुमिया काकूत आमची कर सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्रत्म्या काकूत आमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुचे वाज बापा सत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक संपडल्या क्रिस्तावांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोनवेच्या कथोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदार मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर कश्टान संपडल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर देवाचेर भावर्त दवरून जिणयेंत आयले सर्व कश्टांवर धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा बसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बगो समखां येसु मिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयेन आयक आमकां येसु मिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर नोवेनांचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शेरोती जावन आसाय आनी सर्गीं जावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांगत त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजें दावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या कोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणयेंत देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलाय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंचाक तूं सुटसुटीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट ओगडायल्ल्या सरशींत तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरा सांज जाल्ली म्हणना कस म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लार काल देवाचें उतर प्रगट करूं आमची काळजां उरपेस कर पेल्याच्या वाच्या चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगान आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिफात शिकयलें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट दिल्यांतय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर
सांजुचे वास या संसारी देवाच्या हातातून जाऊन असलोय. देवाची विशेष मजत तुझे सोय असली. सबारांक देवाचो आधार मेळाचो केलोय. आज सरकारासान देवा संगीत आसाय. थंय तुझी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुझ्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जीवन तुका उक्तें करताय. आमच्या जिणेंत कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये म्हज्या गरजां देवा लागीं विनंती कर. मौनपणी तुज्यो गरजो आमी उच्चारच्यो. ह्या पवित्र थळाच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतेल्या हर एकल्याक जुजे वाज बाप देवा तावन सर बरें फाव करून दी. आनी हें भक्तीपण सगळ्यांनीतल्यान प्रसार जावच्या ताका कारण जावच्या हर एकल्याक देवाचे आशिर्वाद जोडून दिवन दी. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत रावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. बाबर्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरीमायेच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन. सर्व आमी दिमी घालया. सर पिडेस्तां खातीर ह्या घडये आमी मागणें करता. हांगासर मागणें जाल्लेंच रेलिकेचें बेसांव जाल्ल्या उपरांत पवित्र उदक ह्या थळाचें जुजेवाजाच्या नांवान तुमचेर शिंपडायत आसतना हर एकल्याक बरेंपण मेळटा म्हणली पातयेणी आमी धरया आनी त्याच विश्वासान मागया. सुम्याचे नावे आमचो आधार. आनी रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांत तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिणये आनी मोर्नान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. हाच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी आनवारांतलें आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलीं तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेगीन सेवा साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगेवनपणाचो मुकुट सोडून ससनाक संतोष बगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सडवंदरा आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो
पुता असो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां असो. Dewas Bapa, आम्हा बसोर विनंती कर. Pagingin ko sa Jebubin, आमच्या आमच्या दुश्मनांतले बापाचे बापाचे पिताचे आणि पुत्राचे पवित्राचे नावाने. आमेन.